जे कितें धर्माचे फुडारी शिकयतात तें अधिकृत शिकोवन तांणी दिवंक जाय, ही तांची जबाबदारी. आतां लोकांची जबाबदारी कितें? आयकुची. कितल्या फावटी पाद्री सांगतात झगडू नाकात, शांतयेन जियेयात, इगर्जेन भक्तीपणान येयात, कशें येवंक जाय आनी जायत्यो गजाली सांगतात. लोक खंय आयकता? आयकना. म्हज्या भुरगेपणार म्हज्या गांवांत जेन्ना दोन क्रिस्तांव फामिलीचे कितें तरी किजिलां जातालीं, मातशी व्हड झगडी जातालीं आनी तांचे मदें ती मिटानान, तेन्ना ती पाद्री कडेन विगारा कडेन येताली आनी विगार दोनी पार्टींक आपयतालो आनी गांवचे 10 जण आसताले म्हालगडे तांकांय आपयतालो आनी दोनी पार्टीचे हे आयकून घेताले आनी विगार आनी ते 10 जण मेळून एक निर्णय दिताले आनी तो निर्णय तो मांडून घेवचो पडटालो. चडसो लोक मांडूनच घेतालो त्या काळार. जर तूं मांडून घेनाय तुका अनभवार्थी कसो, म्हणजे तूं आमचो न्हय अशें सोडून दिताले. मागीर ताच्या घराक कोण वचना, चडशे कोण वचना. तो कितें म्हणुया, गांवांत आसून गांवचो न्हय, गांवकार न्हय असो जातालो. पुलीस स्टेशन नासलें आमच्या गांवांत, कोर्ट म्हणलें आमी पळोवंकूच ना. तें चलतालें त्या काळार. आतां कित्याक चलना? कित्याक आमचे कडेन आतां दुडू जालात. आतां आमकां पाद्रीचेंय उतर नाका, आमकां देवाचेंय उतर नाका, आमकां फकत आमचे तकलेंत आसलें हें जाय. आनी हाची शिक्षा आमी जडतेच्या दिसा भोगची पडटली. हें जेजू जागयता. तर आमी उक्त्या मनाची जावया. जे कितें आमचे धर्माचे फुडारी सांगतात आनी ते सांगतात तें खरेंच बरें आसा, तातूंत कितेंच वायट ना. त्यो गजाली आमी मानून घेवया, आपणावया आनी त्या प्रमाणे आमी चलुया.